कळंगूट येथील रहिवासी भूषण साळगावकर हे गोव्याचे पहिले कुस्तीपटू. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेतून 35 वर्ष नोकरी करून आता ते निवृत्त झालेत. त्यांनी स्वतःला कुस्तीसाठी संपूर्णतः झोकून दिलंय. गोवा रेसलिंग असोसिएशनचे ते खजिनदार असून 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत गोवा रेसलिंग संघाचे व्यवस्थापक म्हणून ते काम पाहतायत. साळगावकर हे कबड्डी खेळाडू होते. 1986 ते 87 मध्ये गोव्याच्या कबड्डी संघातून त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर सहभाग घेतला. आय एम गोवन ओरिजिन. माझी एक साधारण एक आजो पणजो शेणजो सगळे हांगासर जातले. हांव कबड्डी खेळटालो पयलो. इनिशियली आय एम अ कबड्डी प्लेयर आनी तेन्ना गोंयान रेसलिंग अशी खंयच नासली. मागीर तेन्नाच कितें जालें, तेन्ना आमचो नॅशनल कॅम्प हांगा लागलो पणजे कंपालाचेर. पंजाबचो एक भुपिंदर सिंग म्हणून इंडियन गव्हर्मेंटान गोंया रेसलिंग खंयच ना म्हणून गोंया रेसलर एक जावचे म्हणून एक कोच अपॉयंट केल्लो, नॅशनल कोच. आनी तेणें ते कोणूच प्लेयर ना म्हणून तो कबड्डी खेळटा थंय येवन बसोन वयतालो. म्हणून मीनवायल तेणें म्हाका पळयलो कबड्डी खेळटा आनी हांव तेन्ना मातसो, जरी म्हाजी वेट हेवी आसली तरी हांव कांयच चपळ आसलो. म्हणजे लोकांच्या माथ्या वयल्यान जंप बी मारतालो तशें आसलो. म्हणून तो म्हाका म्हणलो कितें, अरे तुम इतना अटखला खेल रहा है, तुम क्यों नहीं कुस्ती खेळते. डॅट पिरियड हांव द फर्स्ट प्लेयर टू, म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका आफयलो की रेसलिंगाक म्हणून आनी इन्क्लूड केलो. आनी तो सादारण थोडे सुमार उरलो एक 4-5 म्हयने आनी तेणें म्हाका खुबश्यो टॅक्निक्स शिकयल्यो. तेणें फ्रॉम 87 टू सादारण एक 95-96 पर्यंत हांव कंटिन्युअस सादारण एक 20-22 फावटी गोवाक रिप्रेझेंट केला हांवें. ऑलमोस्ट एक 25 फावटी तरी हांवें गोवाक रिप्रेझेंट केला इन रेसलिंग. हय, तेच्या पयलीं कबड्डी केला आनी एथलेटिक्सानूय करतालो. आय एम अ स्टेट हेमत थ्रो वीथ बॉम्बे युनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट. आतां हो एक सामको मेजर प्रश्न गोंयान करपाचें, म्हणजे कुस्ती खातीर गोंयान खूब करपाचें आसा. कित्याक कुस्ती म्हणजे एक सामको नगण्य कसो स्पोर्ट जाल्लो आसा. तेका लोकांक खबरूच ना कुस्ती. लोक ते मानिया रेसलिंग पळयतात आनी ती कुस्ती काय विचारतात. बट ती कुस्ती आनी आतांची कुस्ती हेतून खूब फरक आसा. पॉयंट वायज हेज्या वायज कांय फरक ना, पण तेका म्हणजे प्रोजेक्शन आनी तेका एप्रोच तो जमीन आसमानाचो जाल्लो आसा. आतां कितें आसा, आतां फक्त इशू आसा कितें, मिडिया येता, मातसो बॉलर खोंट मारूंक येवं किंवा ना येवं, पण तो एक बॉलर खोंट मारलो तो इफ इज रिलेटेड टू सम हायर लेवल, मिनिस्टर लेवलार, जाल्यार इमिडिएटली हिंग बींग पुश्ड इन सम गव्हर्मेंट जॉब्स. आनी बरे प्लेयर अशे कितलेच आसा, बरे मेडलिस्ट कितलेच आसा, ते आर जस्ट आयडल. म्हणजे ही मातशी जर खंय तरी जर दूर जायत न्ही, बरो प्लेयराक बरें एप्रिसिएशन मेळटा, बरे प्लेयराक बरो जॉब मेळटा, जाल्यार प्लेयर वील डेफिनेटली एंटर इन द नॅशनल गेम्स. आजून भुरग्यांक ती कुस्ती म्हणजे कितें ती खबर ना. टीव्हीर जी कुस्ती पळयता आनी ती तसलीच कुस्ती, तकली फुट्टा कितें फुट्टा अशें म्हणून भियेतात भुरगे. हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, तुमी ह्या कुस्तीन येवचें. ही कुस्ती म्हणजे ती डिफिकल्टी कांयच ना, भितर मोडपाचो चान्सीस ना. कित्याक सगळे भयंकर तेका इनिशियल तेका रुल्स एंड रेग्युलेशन आसता आनी तेका ती गेम स्पेशली ऑन पॉयंट बेसीस. 6 मिनटां भितर हू स्कोर्स 10 ही इज अ विनर. म्हणजे हेतून तुका अशें प्रॉब्लम असो इंजरीज जावपाचो चान्सीस कमी आसा. पण इट इज अ टफ गेम, मॅनली गेम. आनी तेका आतां तर सद्या बायलांय भितर फुडें सरलेलीं आहा, तेन्ना यू शूड पार्टिसिपेट. इट इज नॉट लायक दॅट भिवपाची गरज ना. आमचो CM सांगता तसो ही गेम आनंदाची गेम आसा. प्रत्येकान ती गेमीचो आस्वाद घेवचो. आतां सादारण एक नॅशनल गेम सुरू जाल्ल्याक आमकां सरकारान मॅट्स नासल्यो, आमच्यो मॅट्स आसल्यो पण मॅट्स पिड्यार जाल्ल्यो, म्हणून आमी जुडोच्यो मॅट्स घेतल्यो थोड्या तेंपा खातीर. आनी वी मेड प्रॅक्टीस ऑन इट आनी वी कूड फायट आवर प्लेयर्स एंड गेट इट ऑन द नॅशनल एरिना. आनी त्यामुळे कितें जालें, आमचे आतां सरकारान आमकां मॅट्स प्रोवायड केल्ले आसा आनी सरकारान बऱ्यो क्वॉलिटी मॅट्स दिल्ल्या USIच्यो. ओके, सो वी आर थिंकींग फॉर द बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इन गोवा. आनी हेजे फुडें म्हाका दिसता की आमचे प्लेयर्स जातले, अपकमींग येतले प्लेयर्स आसा, गोंयचेच प्लेयर आसा. कसली स्पोर्ट्साची गेम म्हणटकूच ती जर नॅशनल लेवलाक आसा जाल्यार तेका भयंकर गव्हर्मेंटाचे फॅसिलिटीज मेळटात. त्यामुळे भुरग्यांक उमेद जाता. असो काळ असो आसलो म्हणजे सादारण म्हाज्या भुरगेपणांत जेन्ना कुस्ती बी कितें आसली पळय, तेका कुस्ती म्हणजे तेका कुस्ती अशी न्हयच ती बेटे तूं येता रे यार खेळ यार अशे तरेची गेम आसली. तेका खंयच एप्रिसिएशन नासलें, प्रोजेक्शन नासलें आनी इंजुरी जाल्यार यू हॅव टू बेर ऑन युअर ओन. त्या खंयसरूच कितें नासलें. म्हणून आतां तशें उरोंक ना. आतां तीच जर भुरगो कोण जर नॅशनल लेवलाक कुस्ती जर खेळटा जाल्यार ही इज गेटींग सो मेनी थिंग्स. तेका किट मेळटा, तेका TDA मेळटा, तेका रावपाक फॅसिलिटीज मेळटा, तेका टोटल ओवरऑल म्हणजे ही इज बीन
पुश्ड इन टू दॅट दीस इन अ व्हेरी सामको म्हणजे उमेदीन तो भितर सरूंक शकता अशी आतांची कुस्ती जाल्ली आसा. आनी आय रिक्वेस्ट ऑल द स्टुडंट्स आनी ऑल द प्लेयर्स आनी ऑल द एथलीट्स टू जॉइन इन द एथलेटिक्स फील्ड ऑफ रेसलिंग आनी यू वील डेफिनेटली यू वील लव इट. आतां म्हाका आय एम फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज आनी आतां दिसता की म्हाका हो कुस्तीचो स्पोर्ट्स फुडें काडचो म्हणून हांव येता हितून पूर्णपणे झोकून दिल्लें आसा हांवें.